देव बरो दीस दिवंक तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. जुआंवाचो 22 वर्सो वोळ 22 ते 29. दुसऱ्या दिसा थंय एकूच होडें आसलें आनी जेजू आपल्या शिसा सांगाती त्या होड्यार चडूंक नासलो, पूण फकत ताचे शीस गेले म्हूण पोलतोडी रावतल्या लोकांन पळयलें. तिबेरेसांतावन आनीक होडीं ताणें उंडे केल्ले ते जाग्यार लागीं पावलोलीं. जेजू थंय नासलो आनी ताचे शिसूय थंय नासलें म्हूण ताणें देखलें. तेन्ना तो लोक होड्यांनी चोडून जेजूचे सोदीक कापेर्नाउमान आयलो. तो तांकां तोडीर मेळ्ळो. तेन्ना तांणी ताका म्हटलें, गुरुजी, तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हटलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, तुमी कोणाक देखल्योय म्हूण न्हय, पूण उंडे खावून दादोशी जाल्यात देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यांत. खावून सोडटा तसल्या काणा खातीर त्रास घेवं नाकात, पूण सासणीक जिविताक तोखता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण बापान खूद देवान ताचेर आपलो शिक्को मारला. तेन्ना तांणी ताका म्हटलें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हटलें, जाका देवान धाडला ताचे भावार दवरात, हेंच तें देवाक जाय तें काम. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. गालिलाच्या दोर्या लागीं बेतसायदा जेजून 5,000 लोकांक जेवण दिलें. ताचे उपरांत शिसां सांगाता वेळ सारूंक गेलो. ते सांजे जेजू दोर्यांत वादळ मोड शांत केलें. दुसऱ्या दिसा लोक जेजूक सोदतात. तांकां परतून भूक लागलेली. तीं जेजूक सोदतात, तांकां जेवण दिवंक जाय म्हणून. लोकांचे नदरेन जेजू मोइजेसा परस व्हड. तो तांकां ताचो मेसायास. तर तांच्या मोइजेसान जेवण फावो केलें आनी ताच्या चड जेवण दिवंक जाता. सदांच तांच्या पोटाची भूक मारूंक जाता. खरें म्हणल्यार तीं ताका आपलो राजा करूंक सोदतालीं. जेजू तांकां सांगलें, खावून सोडटा तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवंक नाका, पूण सासणेक तोखता तसले जिविताच्या खाणा खातीर त्रास घेयात. आमी जेजूक सोदता कित्याक काय? आमी जेजूक सोडूंक जाय. आमकां जाय तसलो जेजू हो मेसायास न्हय, पूण खऱ्या आनी नीज जेजू क्रिस्ताक. जेजू एक वोस न्हय, एक पसरकायर न्हय. जेजू मोगी. तुजो तो मोग करूंक सोदता. तुज्या जिवितांत भितर सरून तुजें जिवीत ऑर्थाबरीत करूंक सोदता. असलो जेजू तुका जाय. आमेन.